एप केस रजिस्टर्ड जाल्या आणि ते विक्टिमान अशेंय म्हटलां की ती आपली कलंगूट पुलिसांनी कंप्लेंट घेवना. त्या भायर कितें हरशीं एक्चुअली अपडेट कितें आसा सध्या? सी म्हाका जी म्हायती मेळ्ळा तांचे कॉमन जे लिंक आसा तातल्यान आनी तांणी आमकां अप्रोचूय केला एक एडवोकेट म्हणून, तेन्ना गोवा पुलिसान खंयच्या लेवलाक पावल्या हे तातल्यान दिसून येता. म्हाका दिसता अशा एक्स्टॉर्शन आशिल्ले बाउन्सर हे ते सगळे आमी ब्रायबरी हे ते सगळे आयकल्ले गोवा पुलिसाचे. पूण फर्स्ट टायम हांवें आयकलां अशा प्रकारे की आय कॅनॉट इवन से वॉट लेवल लॉ अँड ऑर्डर ज्या लेवलाक पावला ते आमकां आयकूनय हळशीक दिसता, कारण गोंयान आमी केन्नाय आयकून नाशिल्ले. आमकां जी म्हायती मेळ्ळा आनी विच आय हर्ड फ्रॉम द आय वूड से हॉर्सेस माउथ विथ द विक्टीम, तांणी क्लियर कट सांगला की आपल्या बरोबर एक रेपाचो इन्सिडेंट जालो. आपल्या एका हॉटेलान ताका काम दिता म्हणून हाडून ताणें रेप केलो. ते जाले 10 तारखेक. 11 तारखेक ते हॉटेलांतल्यान भायर सरून सकाळीं पुलीस स्टेशनार गेले. 11 तारीख तांणी पुलिशेक मेळ्ळ्या उपरांत आपली कंप्लेंट दिली. कंप्लेंट दिल्या उपरांत ताका थंय आशिल्ले कोण लेडी PSI का कोण आशिल्ले ते खबर ना. लेडी ऑफिसर शी सेज शी कॅन आयडेंटिफाय. शी सेज की आपल्याक सांगले की कांय जावना अशें बरोवन दी. ते बरोवन दिल्या उपरांत तांणी तिकेट काडली ताची गोवा टू डेस्टिनेशन विच आय डोंट वॉन्ट टू से बिकॉज इट विल डिस्क्लोज द आयडेंटिटी ऑफ द विक्टीम. तातूंत ताजे पयशे तांणी भरले 9,515ची तिकेट विच इज द तिकेट ऑफ एअरक्राफ्ट. ताका टॅक्सीन बसयले. ताका टॅक्सीन बसोवन तांणी एअरपोर्टार सोडले. एअरपोर्टार ते खंय वचत म्हणून एअरपोर्टार ताका जो पर्यंत ताजी सेक्युरिटी चॅक जाना तो पर्यंत ताजो मोबायल काडून घेतलो आनी तो मोबायल ताका थंय हँडओव्हर केलो. म्हणजे ते बावडे भिवन मागीर रिलेशनाक हे करून दुसरे दिसा तांणी 12 तारखेक दुसऱ्या दिसा DIGक फोन केला म्हणून आमकां म्हायती ताणें दिल्या. आनी ती म्हायती दिल्या उपरांत DIGक म्हायती दिल्या उपरांत 12 नियरली 12च्या आसपास ऑफेन्स रजिस्टर जाता. विदाउट द कंप्लेनंट बीइंग प्रेझेंट हाव दिस ऑफेन्स वॉज रजिस्टर्ड, वाय नो मेडिकल वॉज डन. इतले सेन्सिटीव असले केशींनी हे अशें जावप. आनी तातूंत ताणें पर्टिक्युलरली जे लेटर ताजे कडल्यान बरोवन घेतले ते पुलीस स्टेशनार टायप जाल्ले की कन्सेन्शुअल जे जाला ते कन्सेन्शुअल म्हणून. आनी तातूंत भितर एक नांव बरयलां ताणें, तातें आसा अवधेश राय म्हणून. वी ऑल्सो गॉट टू नो हू दिस अवधेश राय इज. ही वॉज सपोज टू बी म्हणजे तो पयलीं थंय गायडींग करतालो थोड्या वेळा वर्सां पयलीं. आनी सादी बायक घेवन भोंवपी. आज खंय ताजे कडेन मिलियन्स ऑफ वर्थ एसेट्स आसा. ही इज रनिंग सम स्पाज, ही इज रनिंग सम क्लब्स. आनी खंय ना खंय तरी तो फ्लॅश ट्रेडा कडेन कनेक्टेड आसा अशें आमकां दिसून आयला. दॅट इज एट अ मॅटर ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन बाय दी पुलीस. पण इफ सम अवधेश राय कॅन पूल सो मच ऑफ स्ट्रिंग्स विथ गोवा पुलीस जाल्यार म्हाका दिसता DIGन बी घरा वचपाचो. DIG, SP, DYSP आनी घरा वचपाचो आनी पुलीस स्टेशनां काडून असले राय कडेन दिवपाची. आमकां ही म्हायती मेळ्ळा की ताका प्रोटेक्ट करपाचो जो फोन पुलीस स्टेशनार गेल्लो दॅट केम फ्रॉम अ पॉलिटिकल पर्सन कनेक्टेड टू भारतीय जनता पार्टी. आनी त्या कॉलाक लागून हे सगळें जालां. दॅट मिन्स हे जे आमी आतां स्पा पळयता, जे पणजेन आसा ते पळयता स्पा, किंवा बाकीच्या जाग्यांचेर जे स्पा चल्ले ते पळयता, विच इज नथींग शॉर्ट ऑफ प्रॉस्टिट्यूशन ऑर फ्लॅश ट्रेड. हे खंय ना खंय तरी भारतीय जनता पार्टीच्या लिडरशिपा अंडर हें चल्लां आनी पुलिसांकय चॉयस ना अशें दिसपाक लागलां की हे करपा खातीर. I urge the PI, who is also has a good repute of being a good police officer, to immediately take investigation in his hand and this crime, the investigation हाजे जे आसा हे क्रायम ब्रांचा कडेन ट्रान्सफर करपाक जाय. The girl, through common person we are speaking to her, she feels unsafe to go to the police station. ही परिस्थिती आसा. Why is she feeling unsafe of Goa police? हातूंत गोवा पुलिसांक लज दिसूंक जाय. जर मातसो तरी स्वाभिमान आसा जाल्यार पॉलिटिकल इंटरफियरन्स बंद करून हे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. शी इज अ पुअर गर्ल हू हॅज बीन रेप्ड अँड शी इज मेड टू बी बोर्डिंग अ प्लेन. लज रे. जाल्यार ताका अशे तरेन टॅक्सी करून व्हरून प्लेनान घालून गोंयच्यान धाडप. इमॅजिन हाव पॉवरफुल दीस अवधेश राय इज अँड वॉट कनेक्शन ही मस्ट बी हॅव्हिंग विथ दी गव्हर्मेंट दॅट अशा प्रकारचे हे प्रकरण, रेप टायप प्रकरण आज हांगा लिपोवपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा. अनफॉर्च्युनेटली फॉर गोवा पुलीस हर रिलेशन सेट दीस इज नॉट रायट म्हणून तांणी गोंयांत कोणाक कॉन्टॅक्ट करून हे केले. पूण जो पर्यंत ते कितें घडलां इन्क्लुडींग CCTV फुटेज
of the police station, it is very easy to get the payment link for the ticket which has been booked with the airline. आमच्याकडे तिकेट आसा. गोवा पुलिसांक जर दिसत की ते तुम्ही पालयतले म्हणून ना, आमी आमच्या तर्फे फायंड आउट करतले. हातूंत भितर कोण पुलीस ऑफिसर इन्वॉल्वड आसा, ताका टॅक्सीन ज्या व्हेल्ले, पुलीस स्टेशन एअरपोर्टार CCTV आसा, एअरपोर्टार ताका मोबायल कोणी दिलो, हें सगळें मेळटलें. अँड हे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. पुलीस आनी क्रिमिनलांचो नॅक्सस जो गोंयांत आज जाता, आनी पर्टिक्युलरली चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर आसतना हें जें घडटा, हें कित्याक लागून घडटा? दिस इज अ व्हेरी सिरियस थिंग. एज अ लॉयर आय हॅव टोल्ड हर दॅट वॉट एवर दॅट नीड्स टू बी प्रोवायडेड असिस्टन्स हांव दितलो म्हणून. शी हॅज नो प्लेस टू स्टे. शी हॅज टू बी प्रोटेक्टेड बाय द पुलीस. आमची लिमिटेशन आसा एज फार एज दॅट एस्पेक्ट इज कन्सर्न, बट गोवा पुलिसांनी इमिजिएटली हाजेर एक्शन घेवपाक जाय.